आमचे एक हांगा नाला एक अरावंड 80 लाखाचो नाला आनी डिसिल्टींग ते आमी काम सुरवात केलां. पूण पावस जो अनसिजनल पावस आहा जो मेयान पावस पडला ऑगस्टान पडपाचो तसलो आनी सगळी कॅचमेंट एरिया जी आहा ऑल्दो आमी डिसिल्ट केल्ली आहा पूण कॅचमेंट एरिया रिवर सालाची भरल्या सगळ्या कडेन भरल्या सो उदक पडतें येता. थोड्या जाग्यांनी अशें जालां की जो उदकाचो फ्लो आशिल्लो तो म्युनिसिपालिटीन आपले डेब्री डंप करून जी सुडाचे जमनीन कदंबा बस स्टँडाच्या सायडीन डंप केल्ले आहा आनी उदकाक वचपाक वाट मेळना. सो ताजे खातीर आमी आतां स्टेडियमाचे म्हळ्यार एसएजीचे स्टेडियमाचो स्टाफ वॉटर रिसोर्साचो कॉन्ट्रॅक्टर आनीक सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो एकलो प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्च्यून ताका वापरून हो जो इश्यू जाला जो म्हळ्यार खूब कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या कामान तांणी मॅन होल फोडल्या 5 मॅन फोडल्या सिवरेज उदक लोकांची घरांनी येवपाक लागला. सो हें एक जायज ज्या म्हळ्यार अर्जंट बेजिसाचेर हें सोल्युशन काडचें पडटलें. हांव तांचे एसी कडेन उलयलां ताका सांगा तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर तुमी टॅक्स करा आनी हें प्रायोरिटी आमी हें काम करून घेतलें. आतां WRDचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सांगा आमी तूं असोच आमकां हेल्प कर तो हेल्प करतलो. एसएजीचे तांचे भशेन ते लेबर बिबर घालतले आनी स्थानीक मनशांक आमी सांगलां की कोणाक बोटां दाखोवपाची ना. आज तुमी फुडें येयात तुमी आमकां दाखयात कितल्यो ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ वॉटर थंय आमी डिसिल्ट करतले मशिनां वापरून. पळय हांगा सरकार आनी लोक बरोबर काम करपाची गरज आहा आनी सरकारान मातशें डिजास्टर मॅनेजमेंटाक फंड्स चड दिवपाची गरज आहा. हें जर उदक जें साठलां तें जर क्लियर केलें ना जाल्यार ज्यांची मातयेची घरां बी आहा ती घरां पडटलीं आनी हे सगळे जे एफेक्टेड लोक आहा ते स्थानीक नीज गोंयकार हांचे खातीर मागीर आमी बोवाळ करचो पडटलो आनी सरकारान ताका पयशे दिवचे पडटले. सो आतांच जंय उदक आमच्यान सोडूं येता थंय आमी उदक सोडपाक ट्राय करता तें ऑन ग्रावंड रावन आमी हें करतले. हातूंत बेजीक पॉयंट आहा की डिसिल्ट ड्रेन्स म्युनिसिपालिटीन केल्यो ना. म्युनिसिपालिटीन केल्यो ना म्हणून हांव म्हजें प्रायवेट हाजेर करूंक सोदतालो तें हांवें काम सुरवात केलें वॉर्ड नंबर 1. म्हाका एक सपन पडूंक ना की इतले बेगीन असलो पावस येतलो. तो आतां पावस आयिल्लो आहा सो वी हॅव टू टॅकल इट वी हॅव टू फेस द सिच्युएशन आनी वी हॅव टू वर्क इन कॉर्डिनेशन विथ द गव्हर्मेंट विथ पब्लीक स्पिरिटेड सिटीजन अँड दोज हू आर एफेक्टेड वी आर डुईंग इट. विजय बाबती एरिया जी आहा ती वॉटर बॉडी ती पण म्युनिसिपालिटीन डंप कशी केले थंय एक्चुअली वॉटर बॉडी न्ही ती ते एक्चुअली जागो एक शेत जी सोडान एक्वायर केल्ली थंय ताणें भरून 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 तांकां जागो ना जालो सो ताणें तें भरलें. भरून आतां इतलें भरलां की थंय उदक वचपाक जाय उदकाचो ट्रेडिशनल वॉटर वे वॉटर पाथ तो जर ब्लॉक केलो तर उदक रिवर्स येता रिवर्स येवन लोकांच्या घरांनी पडटा. ते आमी क्लियर करचे पडटले मशीन घालून ते आतां करता आमी. आतां तूं मेळ करून कांय फायदो ना. आतां वी हॅव टू रायज टू द ओकेजन एंड सॉल्व द इश्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.